Come. Our Cape MLA, may I request you, sir, Sir Elton De Costa. We have among us a senior member, old MP, Minister, MLA, none other than ex-CM, many others, Mr. Francis Sardine. May I request you, sir, to take your seat. Thank you so much. May I request our Senior Vice President of GPCC, Mr. M.K. Sheikh. Welcome, sir. May I request Mr. Ashish Narana, South Goa District President. You are welcome, sir. May I request Dr. Pratiksha Kamath, Kalap, Mahila Congress President. Okay. Vice President Sunil Kaudankar. Youth Congress President Ajit Chandaram Naik. Along with Rushabh, NSUI Goa General Secretary. May I request Mr. Wasim Khan, Minority Cell Chairman. In a special way, Pelagio Raposo, Jawaharlal Bal Manch Chairman. Seva Dal Chairman, Mr. Rajan Gate. OBC Cell Chairman, Sharad Chopdekar. Madhya District President, Mr. Mangaldas Naik. And our own North Goa District President, Mr. Sashant Subhash Narvekar. May I request Amarnath Panjikar to take the seat, please? May I request Ketan Batikar, the candidate of Ponda constituency. May I request Dharma Chodankar, please take up the seat. Dharma Chodankar is our ex-MLA. May I request Ramkrishna Jalmi,
May I request Nilesh Kamli, ZP. May I request Samil Valvaikar, Vikas Prabhudesai and Trevor Fernandez. May I request Sudhir Kandolkar, Chirag Naik, please take up your seat on top. Mr. Sudhin Naik. Yeah, Sudhin Naik, please. And to welcome all this, I am giving the mic to Advocate Sashant Subhash Narvikar, our district president. Good evening. First of all, I would like to welcome on stage the AICC in charge of GPCC, Mr. Manikrao Thakre. He's been a guiding light throughout all of our processes since he's taken the charge. Welcome, sir. Dr. Anjali Nimbalkar, who is the co-in charge of the Goa desk. Madam, thank you for your guidance. I would also like to welcome on stage the president of the GCC, the young dynamic Mr. Amit Patkar. Sir, welcome. Our ever so fiery leader of opposition, Sir Yuri Alimau. Good evening, sir, welcome. One of the beacons of Goan politics and a guiding light for all of us on how we should conduct ourselves in the future, Mr. Francisco Sardina. Welcome, sir. One person who perpetually guides us when it comes to protocol and to all the happenings within the party, Mr. M.K. Sheikh, Vice President of GPCC. Welcome, sir. The two district presidents present here of the Madari district, Mr. Mangaldas Naik and Mr. Asis Nerona of the South Goa district. Welcome. Dr. Pratiksha Khalap of the Mahila Congress, Mr. Archit Shantaram Naik of the Youth Congress, the Minority Chairman Wasim Khan, Sharad Chopdekar of the OBC Cell, Rajan Ghati of the Seva Dal, the Jawahar Bal Manch Chairman Pelija Raposo, Mr. Dharma Chodankar, Mr. Nilesh Kamli, the newly elected ZP, Samil Volvoikar, Mr. Vikas Prabhudesai, Trevor Fernandez, Rushabh Faldesai of the NSUI, Amarnath Panjikar, and Ramkrishna Jalmi. I would like to welcome all of you on stage. And all those present here, we are all present here for one reason, and that is Mr. Advocate Amit Palekar, who is joining the Indian National Congress today. Amit, welcome. Amit is not only a political figure to reckon with, but he's also been a good friend of mine ever since we were in college together. Amit, welcome. Good evening, ladies and gentlemen. I'll pass it back on. Thank you, Sashan. We'll take the program further. With love, we'll give a
flower to our guest. Amol, Navjot, Siddesh, the whole group, please come closer. May I request our Crystalline Andao to give a token of love to Manikrao Thakre. Goa in charge. Yeah. To Dr. Anjali Nimbadekar, Amit Patkar, Yuri Alemao, Elton Di Costa, okay. Okay, Francis Sardina, M.K. Sheikh, Mangaldas Naik, Ashish Narona, Pratiksha Kalap, Achit Chandaram Naik, Wasim Khan, Sharat Choplekar, Rajan Gate, Pelagio Rapose, Rishabh Faldasai, Amarnath Panjikar, Dharma Chodankar, Ramkrishna Jalmi, Nilesh Kamli, Samil Valvaikar, Vikas Prabhudasai, Trevor Fernandez, Chirag Naik. I also like to welcome all those dignitaries who are sitting below. We have among us many important workers, block presidents, Panchis, Zilas, all are welcome. We are having Atin Palenkar, you are welcome. Sudesh Kalangudkar, you are welcome. Okay. With you. Lighting of the lamp. Lighting of the lamp will do. Lighting of lamp. We gathered here. Among us, the Almighty is there. The lamp is waiting for us. May I request the dignitaries, along with Amit Palekar, to light the lamp and bring the grace on the stage here and the blessing of Almighty on all of us. Put off the fan, please. Somebody put off the stage fans.
our Aldona MLA, Mr. Carlos Ferreira, he just arrived. A warm welcome to him. Please join your hands. Welcome, sir. Welcome, sir. Induction, you know. Okay. May I request Sudesh to give a flower with love to our MLA of Aldona, Mr. Carlos Ferreira. Yes, the blessing is come from heaven. And now, may I request our Amit to produce your membership form. And may I request our leader, Manikrao Thakre, to induct him. Okay, Amit. Amit. Yeah. Amit Palekar is giving the form to Amit Patkar. A big applause, please. You are welcome in our group, Amit. And your full family. I saw the big bunch of forms coming. You're all welcome. A big hand to him. हम तुम्हारे साथ हैं. अमित पलेकर, तुम आगे बढ़ो. अमित पलेकर, तुम आगे बढ़ो. Amit Bab, you are most welcome. You are in our family now. May I request you to address the gathering. Mic is all yours. It's for the first time, like, potan butterflies at the I normally don't get that, but I don't know why. As butterfly, birmote potan Respected dignitaries on the days, Sri Manikrao Thakre ji, आमचे in charge गोयचे, co-in charge Dr. Anjalitai Nimbalkar, President Bab Amit Patkar, Leader of Opposition Bab Yuri Alema, MLA Sheikh Kalosh, आणि बाकीचे जे डिग्निटरीज जे हांगा बसल्यात ते, आणि म्हजे खूबशे मित्र जे हांगाय आसा, समोर आसा, आणि जे आज काळजान म्हाका घेवन हांगा जे आयल्यात. वेरी शॉर्ट टायम आमकां 3-4 दिसूच मेळिल्ले, आणि तितले आसतनाय हांगा जे लोक आमचे आसा बरोबर ते म्हजे वॉलंटियर्स म्हणून बाकीच्या लोकांक पावूना आमी खुबश्या लोकां कडेन, एंड दे आर हियर. And I stand here with utmost humility and accept with gratitude this love that I'm getting today.
खुबशे गजाली उलयन दिसता पण आज टायमूय शॉर्ट आसा पण आय वील टेल यू वॉट गेट्स मी इन टू पॉलिटिक्स. म्हजो आजो जाका बाप्पा म्हणून वळखता आनी खंय मेरशेचो कोणीय आसूं आनी भायलो गोंयचो कोणूय आसूं बाप्पाले हॉटेल म्हणल्यार ताका सगळे वळखता. तो म्हणल्यार काशीनाथ पालेकर, जो म्हजो आजो. आनी म्हजो बापूय अशोक पालेकर, तांकां सर म्हणून वळखता, ते आज आमच्या बरोबर ना. आनी आय एम शुअर दे बोथ मस्ट बी वॉचिंग मी फ्रॉम हेवन. आनी खंय ना खंय तरी आय मिस देम टुडे. कारण आमकां ज्या तरेन वाडयले, म्हजी आवय ज्योती पालेकर पॉलिटिक्साक ती नवी ना, मेरशेची सरपंचूय आशिल्ली, 2 टर्म सरपंच आशिल्ली. आनी आमकां ज्या तरेन वाडयले, आमच्या घरान सदांच एक हार्मोनियस कशें रावप हें शिकयतालें. गोंयचो इथोस जो आसा, कम्युनल हार्मनी, ती आमच्या घरान सदांच आसतली. आमचे एका सायडीन शेजारी आशिल्ले कॅथलीक फॅमिली, एका सायडीन मुस्लीम फॅमिली आशिल्ल्यो, आनी सगळे आसपास आमच्या घरान जेन्ना चवथ जाताली तेन्ना सगळे एकठांय बसून आरती म्हणप. आनी जेन्ना क्रिसमस जाता, आनी अजुनूय म्हाका सांगन दिसता की आमी ल्हानपणांतल्यान जे क्रीप करताले ते आज अजुनूय आमचे करता. आनी क्रिसमसाक म्हजी चली अजुनूय लेटर बरयता टू सांता क्लॉज. आनी जेन्ना ईद जाता, जेन्ना खंयच्याय मुस्लीम बांदवाच्या घरान जितली बिरयानी जायना तितली घरान मजा येता. आनी म्हाका खूब आवडटाय. हे लोकांक खबरूय आसा. आनी आमचे चिमलकार जे आसा ते सदांच म्हाका सांगता की ईद येवपाच्या सर बिरयानी पावतली म्हणून. सो दीस इज हाव वी हॅव ग्रोन अप इन द फॅमिली वीच बिलीव्स इन कम्युनल हार्मनी, वीच बिलीव्स इन ट्रस्ट. अँड आय थिंक दॅट इज हाव वी आर असोसिएटेड वीथ पीपल ऑफ सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हजो बापायची जेन्ना हांव याद काडटा तेन्ना म्हाका खूब जाण लंडनाक जेन्ना गेलो लास्ट टायम गोवा फेस्टिवल, गोवा डे आसता त्या दिसा, कितलेशेच गोंयकार म्हाका थंय मेळ्ळे जे गोंयकार हांगा ऑपॉर्च्युनिटीज ना म्हणून थंय गेल्या. आनी तेन्ना म्हाका कितलेशेच जाण आशिल्ले. आमचो गांव जो सांताक्रूज आसा, इट वॉज नोन फॉर गुंडागिरी. आनी लोक सांताक्रुजान तेन्ना येवपाक भियेताले, कालापुरा आसूं, मेरशे आसूं किंवा चिमला आसूं. आनी त्या वेळार बापूय मेरशे हांगा शिकयतालो. आनी म्हाका अजुनूय याद जाता, म्हाका थंयचे लोक सांगता की सर म्हणून आमी हांगा आसा कारण सरान आमकां सुदरायलें म्हणून. आनी our political journey starts from that, and my political journey when I was 13 years old, associated with different parties, including जेन्ना बाबूश हांगा काँग्रेस पक्षाचेर राविल्लो तेन्ना आमी तांचे खातीर काम केल्लें. हांव ताजो प्रपोजर आशिल्लो. आनी when I continued with this journey in 2022, I contested election of course on आम आदमी पार्टी. आनी म्हाका आयज एक गजाल सांगन दिसता, हांवें केन्नाच ओपनली सांगून नाशिल्ली की एलायन्स आनी गोंयकार जे आसा हो विशय सदांच म्हज्या जिवाळ्याचो आसा. कारण भ्रश्ट भारतीय जनता पार्टीक जर हरयतले जाल्यार एलायन्स गोंयांत जावचे हे गोंयकारांचो जो विचार आसा तो सदांच हांवें फुडें व्हेलो. आनी ताजो प्रत्यय आमी लास्ट लोकसभा इलेक्शनाक कॅप्टन विर्यातो जिखलो तातूंत आमी पळयलो. आनी हे एलायन्साच्यो जेन्ना हांव गजाली करतालो खंय ना खंय तरी हांवें म्हज्या पार्टी कडेन, जेन्ना हांव ताका म्हजी पार्टी म्हणटा जे आम आदमी पार्टीचो हांव जे अध्यक्ष आशिल्लो, तांचे कडेन खुबदां हे विचार मांडत गेलो. There were lot of questions which I asked. There were no answers. And आज सांगन दिसता की तांणी सांगिल्लें म्हाका की तूं पार्टी सोड म्हणून, बिकॉज आय वॉज पोजींग मोर क्वेश्चन्स देन दे कूड आन्सर. हांवें म्हज्या पार्टीक चीट करूं ना. बट दॅट वाय आय एम सेयींग दीस इज देर आर लॉट ऑफ इश्यूज दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी इज सीन. एंड द बिगेस्ट इश्यू दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी इज सीन इज द डिफेक्शन दॅट इज हॅपन्ड. आनी हाजो जो सूत्रधार, हाजो जो बापूय आशिल्लो तो भारतीय जनता पार्टी आशिल्लो. पण आज ज्या हांव पार्टीन आयला हांव तांचे बदनाम जालें. आनी ही बदनामी पुसतली जाल्यार एक विश्वास निर्माण करपाची गरज आसा. तो म्हणजे परत विश्वासघात जावचो ना. आनी हांव म्हाका मना काळजांतल्यान सांगूंक सोदतां, हांव खुबश्या लिडर्सांक आमच्या मेळ्ळा, होच विश्वास घेवन फुडें सरपाक जाय. आनी जेन्ना आज हांव इंडियन नॅशनल काँग्रेसाचो भाग जाता तेन्ना सांताक्रूजच्या आनी गोंयच्या जनतेक एक सांगूंक सोदता गजाल की जे लोक महालक्ष्मी समोर रावन, जे लोक दर्गा समोर रावन, जे लोक देव बोडगेश्वरा समोर रावन, जे लोक बांबोळेच्या खुर्सा समोर रावन
जाणी शपथ घेतली तांणी देवाचीच शपथ मोडली ना, पूण सांताक्रूज किंवा ज्या ज्या जाग्याचेर ते निवडून आयले तांचो विश्वासाक तडो दिलो आनी ताका लागून देव तांकां माफ केन्ना करचोच ना, पूण ती जनताय तांकां केन्ना माफ करची ना. आनी हाचे सगळ्यांचे सुत्रधार आशिल्ले भारतीय जनता पार्टी हाजो विचार केन्नाच कोणी केलो ना. जेन्ना आमी आज हांव हे उलयता तेन्ना एक गजाल म्हाका सांगन दिसता कालापूरच्या लोकांक, मेर्शेच्या लोकांक, चिमलकारांक, की विश्वासघात हो शब्द म्हज्या डिक्शनरीन ना आनी केन्ना येवचोय ना. आज जेन्ना हांव काँग्रेस पक्षाक जॉयन जाता तेन्ना I am not here to take anybody's space. I am not here to take anybody's place. I am here to learn from the leaders who are here. एक सगळ्यांक जुनो पक्ष म्हणून जो काँग्रेस पक्ष आसा तातूंत जशे बोडके सर आमचे तांचे पुत्र म्हज्या बरोबर काम करतात, तांणी सांगलें की 1980-76 त्या आसपासच्यान आमी जुळ्ळा. म्हणजे जितली म्हाका वर्सां आसा तितले तांकां पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स आसा आनी त्या प्रकारचे लिडर इंडियन नॅशनल काँग्रेस आमची भारतीय गोंयचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आसा तातूंत जे आसा तांचे कडल्यान जे म्हाका शिकपाक मेळटलें तातूंतल्यानूच एक नवी राजकीय घडण म्हज्यान जातली. आनी तो विश्वास घेवन हांव जे फुडें आज स्टेप घेतला आनी ज्या तरेन 3 दिसाच्या हातून जे म्हजे आज वॉलंटियर्स हांगा आयल्या ते पळोवन मन भरून येता. मना काळजांतल्यान तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमची जी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा खंय ना खंय तरी एक ताका शाप आसा अशें सदांच लोक म्हणटा, कारण जो निवडून येता तो केन्नाच फाटीं वळून पळयना. गोंयांत मेर्शेन खूब विशय आसा जे विशय म्हाका दिसता सुटावे जावपाक जाय जाल्यार खूब कितें कितें करचें पडटलें, खूब करपाची गरज आसा. आनी ते करतलो जाल्यार आमी कांय गजाली लक्षांत घेवपाक जाय. वेगवेगळे विशय आसा. म्हाका दिसता आमचे बाकीचे लिडरूय त्या बद्दल उलयतले, पूण म्हाका सांगन दिसता की एक येदे व्हडली पणजेक लागसार हांगच्यान पणजे दिसता, पूण पणजेकारांक मेर्शे केन्नाच दिसली ना, कालापुरा केन्ना दिसली ना, सांताक्रूज केन्ना दिसली ना. आनी म्हणूनच हांगा जो निग्लेक्ट जाला तो जर बदलतलो जाल्यार काँग्रेस पक्षा शिवाय दुसरो पर्याय ना. गार्बेज इशू आसूं किंवा येदे व्हडले जागे आसुनी मार्केट ना आमच्या हातूंत, एक हेल्थ सेंटर ना. हेल्थ सेंटर इज वेलकम बाब एल्टन, थँक यू सो मच. I really feel it's a blessing that the 3 representatives, 3 MLAs of Congress are here to bless me. पार्टीचे प्रेसिडेंट आसा, गोंयचे इन्चार्ज आसा, गोंयचे सह इन्चार्ज आसा आनी बाकीचे जे लिडर्स हांगा बसता ते पळोवन एकूच गजाल दिसता की दिस इज द कॉन्फिडन्स दॅट आय एम गेटिंग, दिस इज द बॅकअप दॅट आय वील हॅव टू मूव अहेड इन लायफ. आनी ही पॉलिटिकल जर्नी जेन्ना आमी फुडें व्हरतली, आज शुक्रार, आज वर्किंग डे असल्या कारणान खुबशे लोकूय आज आमचे वॉलंटियर्स असे ते पावले ना, पूण ऑर्गनायजेशन जे आसा काँग्रेस पक्षाचे ते बळकट कशें करप, ते कशें फुडें व्हरप. आज जे हांगा एज अ पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून हांवें जे 4 वर्सां काम केल्लें तातूंत हांवें खुबशे लोक जोडल्यात. खुबशे लोक अशे आसा जे गोंयभर आसा जे आज काँग्रेस पक्षा कडेन जुळपाक सोदतात. आनी म्हजी जबाबदारी ती आसतली, हांव हांगा कितें पोजिशनाच्या निमतान ना, पूण एक कार्यकर्ता म्हणून आज जेन्ना हांव काँग्रेस पक्षाक जुळटा तेन्ना एक कार्यकर्ता म्हणून म्हाका जी जबाबदारी काँग्रेस पक्ष दितली, जो आज म्हजो पक्ष आसा जी आज दितली, ती जबाबदारी पेलपाची पूर्ण ताकद म्हज्यान आसा. तो म्हजेर तुमी सदांच विश्वास दवरात. आमी खुबशें काम केलां, काम करत आसा. मेर्शेन हेल्थ सेंटर ना म्हणून जेन्ना ही गजाल जाली तेन्ना फाटल्या वर्सा म्हज्या बर्थडे दिसा हांवें हांगा क्लिनीक सुरू केलें, जे स्वखर्चान हांव चलयतां आनी अजुनूय चलता. हांव नको कितल्या जाणांक खबर आसा आसत, पूण ह्या क्लिनिकान डॉक्टर्स आसता, स्पेशलिस्ट आसता. आनी ऑन एवरी ट्युजडे, एवरी मंगळारा ASG आय हॉस्पिटल जे आसा, वन ऑफ द सुपर स्पेशालिटी आय हॉस्पिटल, कारण तुमी केन्नाय GMCन वचून पळयात जाल्यार आय जे आसता, आयचे OPD आसता त्या दिसा 250-300 लोक सकाळी 5 संक आसता. हांव एकदां डॉक्टराक मेळपाक गेल्ले कडेन आमी ते पळयलें आनी हांवें चिंतलें की ही गजाल हांगा फुकट जावपाक जाय. सो आय रन अ क्लिनीक which is on every Tuesday eye clinic from 10 to 6, where ASG's entire machinery is here. They take care of your eyes, and entire things are free of cost, not a single rupee you have to spend, right from taking the patient from my hospital, from my clinic which is there, which is now going to be part of a Congress पक्षाचो clinic. आनी थंय जी कॅटरेक्ट ऑपरेशन जाता, म्हाका मान दिसता आनी बरें दिसता सांगपाक की आज पर्यंत 100 वयर ऑपरेशन आमी केल्या. आयच्या दिसा सुद्दां 4 जाल्या.
आणि हांव सदांच सांगता की समाजकारणांतल्यान राजकारण घडपाक जाय. आज काँग्रेस पक्षाचो जेन्ना पाठिंबो आनी जे अशा प्रकारचे लिडर्सांचो जो बॅकअप आनी बॅकिंग जेन्ना म्हाका मेळटा तेन्ना एक गजाल दिसता की देर इज लॉट टू अचीव. अँड इन दीस पाथ ऑफ माय जर्नी इन टू पॉलिटिक्स देर इज लॉट दॅट आय नीड टू लर्न फ्रॉम दी लिडर्स दॅट आर प्रेझेंट हियर. हांव देव बरें करूं म्हणटा की म्हाका तुमी इतल्या खुशीन आज तुमच्या काळजान तुमच्या पार्टी भितर स्थान दिता. हांवें थंय बरयलाय वेलकम एडवोकेट अमित पालेकर टू द फॅमिली. दिस इज माय न्यू फॅमिली. दिस इज माय फॅमिली टील आय रिमेन इन टू पॉलिटिक्स, टील आय एम अलाइव अँड टील माय लास्ट ब्रेथ. विश्वासघात हो केन्ना जावचो ना. आनी फुडें हेंय सांगन दिसता आय वील ऑल्सो रिक्वेस्ट माय लिडर्स दॅट यू नो द पार्टी when they welcome me with this, there should be the same thing, same energy that we should go ahead to give a change that Goa deserves. Goa deserves a change. गोंय जर अशेंच उरलें, गोंय जर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा सकयल उरलें आनी एक जर टर्म उरलें जाल्यार जें इल्लेंशें उरलां पळय गोंय आमचें तेंय उरचें ना. आनी तें जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार आमकां एक काँग्रेस पक्षा शिवाय दुसरो पर्याय ना. देव बरें करूं. आमचो अमित बाब काळजानसून उलयलो आनी आमकां भास दिली तो आपूण कसोच भायर सरचो ना म्हणून ताका वेलकम करता. आनीक फुडें दोन उतरां उलोवपाक हाडटा मिस्टर M.K. शेख. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे आमचे इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरेजी, आमचे को इन्चार्ज बाय अंजली निंबाळकर, गोंय प्रदेश काँग्रेस स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, आमचे केपेचे आमदार बाब एल्टन डिकोस्ता, अल्डोनेचे आमदार एडवोकेट कार्लोस फेरेरा, आदले खासदार आदले मुखेलमंत्री बाब फ्रांसीस सार्दीन, माचयेर बशिल्ले सगळे मानेस्त, आयचे दिसाचो आमचो न्हवरो बाब अमित पालेकर, तांचे वांगडा आज काँग्रेस पक्षांत शामील जाल्ले ताजे सगळे सहकारी भावानो आनी भयणीनो, फाटले 4 वर्सां आमच्या पक्षांत एक अमित आशिल्लो. आयच्यान ह्या पक्षांत 2 अमित आसतले, अमित 1 आनी अमित 2. केन्ना केन्नाय एका अमिता बद्दल उलयतना गैरसमज जातलो आनी दुसऱ्या अमिता बद्दल लोक विचार करपाक लागतले, हाजी म्हाका जाणविकाय आसा. म्हणून आज हांव दुसरो जो अमित आसा ताका हांव एक निक नेम दिता, पालेकर. आमी आमच्या अमिताक अमित म्हणुया आनी जो नव्यान जो आमच्या पक्षांत आयला ताका पालेकर म्हणया, म्हणटकीच गैरसमज जावपाक पावचो ना. मोगाळ भावानो भयणीनो, आज तुमी सगळे आमचे मित्र, आमचे इश्ट, एक समाज वावुरपी, एक नितळ राजकारणी बाब अमित पालेकर हांचे बरोबर तुम्ही आज काँग्रेस पक्षांत शामील जातात. जेन्ना कोणी काँग्रेस पक्षांत शामील जाता तेन्ना ताणें काँग्रेस पक्षाचो इतिहास, काँग्रेस पक्षाची आयडियोलॉजी समजून घेवपाची गरज आसा आनी त्या प्रमाणे ताणें आपली फुडली वाटचाल करपाची गरज आसा. काँग्रेस पक्ष हो 140 वर्सांचो इतिहास आशिल्लो हो पक्ष, ज्या पक्षान आमच्या स्वातंत्र्य चळवळीचें फुडारपण केलें, ज्या पक्षान जवाहरलाल नेहरूच्या फुडारपणा खाल आधुनीक भारताची बुनियाद घाली,
त्या पक्षात तुम्ही आज सामील जातात ही एक खुशालकायेची गजाल. मग भावनो भयणीनो, काँग्रेस पक्षाची 4 तत्वां आसात ती आमी सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा. आणि ती म्हळ्यार लोकशाय, समानताय, भावपण आणि निमळे आणि चड महत्वाचे म्हळ्यार निधर्मीपणाचे तत्व. काँग्रेस पक्षान सुरवातीपासून निधर्मीपणाचे तत्व आपणायले. हाचे कारण कितें? आमचो जो देश आसा, ह्या देशांत रावपी जे लोक आसात ते विंगड धर्माचे, जाती जमातीचे जावन आसात, वेगवेगळ्यो भासो उलयतात, तांची संस्कृताय विंगड जावन आसा. आणि देखून हो देश जर फुडें वतलो जायत, ह्या देशाची उदरगत जर जातली जायत, जर ह्या विंगड धर्माच्या, जातीच्या जमातीच्या लोकां मदीं एकवट आसप गरजेचो. आणि देखून काँग्रेस पक्षान सुरवातीपासून निधर्मीपणाचे तत्व आपणायले. आमी धर्माचेर आधारीत, जातीचेर आधारीत, जमातीचेर आधारीत, भाशेचेर आधारीत राजकारण करिनात. हें केन्नाच आमी करूं ना, आजय करिनात, हाजे फुडें करचे नात. देखीक हांव तुमकां सांगता, ह्या काँग्रेस पक्षाचो म्हणजे जेन्ना काँग्रेस पक्षाची स्थापणूक जाली 1885 वर्सा, ह्या पक्षाचो पयलो अध्यक्ष आशिल्लो WC बॅनर्जी म्हळ्यार उमेश चंद्र बॅनर्जी. हो धर्मान आशिल्लो क्रिस्तांव. ह्या पक्षाचो दुसरो जो अध्यक्ष आशिल्लो तो बद्रुद्दीन तय्यबजी, हो आशिल्लो धर्मान मुस्लीम. आणि ह्या पक्षाचो तिसरो अध्यक्ष आशिल्लो दादाभाई नवरोजी, जो धर्मान आशिल्लो पारसी. हाजे वयल्यान तुमकां दिसून येतलें की काँग्रेस पक्षान निधर्मीपणाचे तत्व सुरवाती पासून आपणायले. आजय आमी तेच तत्व घेवन फुडें वचपाक जाय आनी फुडें वचत आसात. देखून जो जो काँग्रेस पक्षाचो आपूण सदस्य जाता, वांगडी जाता, ताणें हें सगळें समजून घेवपाची गरज आसा. आज बाब पालेकरान उलयतना सांगलें की मोठ्या विश्वासान आपूण आज काँग्रेस पक्षाचो वांगडी जाता. पालेकर बाब, जितल्या विश्वासान तूं आज काँग्रेस पक्षान सामील जाता, तितल्याच विश्वासान काँग्रेस पक्षान तुका आज मेंबर म्हणून घेतला. ही एक अभिमानीत गजाल. हें तूं लक्षांत घे. तुजो जसो काँग्रेस पक्षार विश्वास आसा, तसोच काँग्रेस पक्षाचो तुजेर विश्वास आसा, म्हणून आज आमी तुका काँग्रेस पक्षान घेतात. हें लक्षांत घेवचें. गोंय, गोंयकार, गोंयकारपण हे जर आमी सांबाळून दवरतले जायत जाल्यार आज गोंयांत गोंयकारांक अमित पालेकरा सारक्या मनशाची गरज आसा. असले लोक जेन्ना एकठांय येतले काँग्रेस पक्षाच्या बावट्या खाल, तेन्ना गोंय, गोंयकारपण आनी गोंयकार हे शाबीत आसतले, ते सुरक्षीत आसतले, हातूंत म्हाका इल्लोय दुबाव ना. बाब पालेकार, तूं आज आमचे भितर आयला, तूं आतां आमच्या कुटुंबाचो वांगडी जाला. आमी सगळे हातांत हात घालून गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण राखून दवरपाक वावर करुया. आनी जांकां दिसता की आमी गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण सांबाळून दवरपाक जाय, तांणी काळाची आज गरज आसा. काँग्रेस पक्षाच्या बावट्या खाल येवन तांणी हे प्रयत्न करपाक जाय, तेन्नाच आमचें गोंयकारपण सांबाळून उरतलें. हांव तुमचो चड वेळ घेना. बाब पालेकराक काळजांत सावन हुनहुनीत ताका येवकार दिता, तुजें अभिनंदन करता आनी मागता देवा कडेन तुका देवान बरें आरोग्य दिवचें, गोंयची सेवा करपाक, गोंयकारांची सेवा करपाक आनी गोंयकारपण सांबाळून दवरपाक. देव बरें करूं. देव बरें करूं. शेख बाब, तुवें आमकां बरी तत्वां कितें पळय ती सांगली, आमचो एकवट कसो आसो तो सांगलो आनी आमचो विश्वास कसो आसलो पळय तो सांगलो. तुका देव बरें करूं. उलो मारता आमचो एक्स-CM, एक्स-MP फ्रॉम कुडतोरी, मिस्टर फ्रांसीस सार्डीन. आमचो गोंयचो इन्चार्ज बाब माणिकराव ठाकरेजी,
मागीर आमची सेक्रेटरी डॉक्टर अंजली, आमचो प्रेसिडेंट, मागीर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आमचे दोगोय आमदार, दुसरे सगळे आमचे मानेस्त आनी हांगा जमिल्ल्या म्हज्या इश्टांनो, आनी खेरीत भाशेन आमचो आयज जो आमचे पार्टीन भितर सरला बाब अमित पालेकर, उमेद भोगता तुमचे मदें येवपाक, कित्याक हांव जायते तेंपान हिंगा सांताक्रूज आयलां, कित्याक पयलो सदांच येयी जेन्ना हांव 5 टर्म मंत्री आशिल्लो, आमी हिंगा जायते पावट आमी हिंगा मिटिंगो घेतल्यात। हांव सांगूंक सोदतां की काँग्रेस म्हणटात तो एक दर्या, आनी आयज हो BJP सरकार जो आसा तांणी आयज गोंय काबार केल्लें आसा। आनी हांव पयर सांगतालो आमचे गोंयचे लोकांचो हो गुन्यांव जायन आसा, कित्याक हे जे मुखार इलेक्शनां आसतलीं, जे पार्टीन गोंय काबार केलां, आनी तुमी सगळे आमी गोंयकार जावन आसात, आमी तरी गोंय सांबाळटले। ज्या आदी इतलो प्रोग्रेस केल्लो आसा हिंगा, तेन्ना एकच पार्टी आसा जी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांक बराबर घेवन मुखार सरपाक शक्य आहा, ही काँग्रेस पार्टी। आनी आयज बाब पालेकर हांव वेलकम करतां, आनी ताजे बराबर जे ताजे वर्कर्स आहाय आनी जे वर्कर्स न्हय तेंकोडे मागता तुमी काँग्रेसाक सपोर्ट करून मुखार जेन्ना इलेक्शनां जातलीं भोवमतांनी तुमी काँग्रेसाक जिखोवपाक जाय आनी गोंयांत काँग्रेस पत्तो सरकार हाडपाक जाय। आनी तुमचो आनीक वेळ घेना, कित्याक जायते उलोवपी आसात। आनीक एक पावट हांव आमच्या बाब अमिताक काँग्रेसांत येवकार कोत्तां, आनी तेच बराबर ताजे वर्कर्स आनी बरे देखणार जे आसात तांकोडे मागता सगळे आमी काँग्रेसाक बराबर रावन गोंय आमी सांबाळया। देव बरें करूं। देव बरें करूं साळीन बाब। उलो मारता आमचो केपेंचो MLA बाब एल्टन डिकॉस्टा। सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आनी देव बरी सांज हांव उडयतां। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। माझे जातले मनेस आमचे गोंयचे इन्चार्ज माणिकराव ठाकरेजी, को इन्चार्ज मॅडम अंजलीजी, आमचे गोंयचे काँग्रेसाचे प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, अशें पाटकर आनी पालेकर म्हणपाक घुस्पता, तुवें दिलें तें सजेशन बरें आहा। अमित पाटकर, आमचे LOP युरिया लेमांव, आमचे आदले चीफ मिनिस्टर साध्यनाथजी, आमचे वायस प्रेसिडेंट MK शेख, आमचे आमदार कालूस, बाकीचे सगळे मानेस्त मोगाल सांताक्रूजचे भाव भयणींदो, प्रेस भावांदो भयणांदो, आनी चड खासा करून बाब अमित पालेकर मोग भयणींदो, जेन्ना काजार बी जाता न्हू मागीर आमी एक टोस रेस कोताय। टोस रेस करपाक आमगे एक फॉर्मेलिटी आसता, आनी टोस रेस कोता आसतना कितें जाता आमी सांगताय काजराक सुखान तशें दुखान तुमी एकठांय रावपाचें, राग येता झगडीं जातली एकामेकाक सजमून घेवपा जाय, हें सगळें सांगताय। आनीक म्हाका दिसता बाब पालेकराक हें सांगपाक गरज ना, राजकारणांत हो जावन येयलो आहा म्हणजे काजार जावन येयलो आहा तो, सो व्हडली सांगपाची तुका व्हडली गरज ना। काजरा भितर कितकें जाता सगळें तुका खबर आहा, सारकें मरे। सो आम तुका व्हडलें भाशण दिवपाचें व्हडलें गरजू ना, रागूय येतलो, दुखूय येतलें, सुखूय येतलें, हें सगळें तुवें तितूंतल्यान माटवांतल्यान पास जालो तूं। आतां हे आमगे काँग्रेसा माटवां भितर जाला, सो तुका वेलकम पयलीं स्वादेर। आनीक मोगाळ बाबणे तो आमदार ह्या नात्यान म्हाका दिसता आज जे हिंगे माचयेर बसलो आहाय ते सगळे काँग्रेसाचे, हे सारके नीज गोंयकार आनी गोंय सांबाळपाचे हे मनीस तुमकां हिंगा दिसती पडय। कित्याक लागून सांग तुका हांव, हिंगा हेय मतदारसंघाक तुमी गोंय सांबाळपाक मनीस निवडून हाडलो, बट तो आज आमचे बराबर ना, बट तुमकां दिसती पडा। हांव म्हगलें व्हडपण सांगना, आम 3 आमदार जोरी आहाय आनी अलॉंग विथ अस ऑल आतां आमगेले मोठे म्हणजे मनीस आहाय, बारीक तशे ल्हान कार्यकर्ते आहाय। हांव तुमकां प्रामाणीकपणान सांगूंक शकता
की गोंय सांबाळपाचे मनीस आज ह्या माचयेर आसाय आनी हे आज आमकां हिंगा मेळपाक हे तुमी येयले, हे तुमी गोंय सांबाळटले. बाब पालेकराक सांगले ते प्रमाणे टोस रेज करता ते प्रमाणे तुका सांगता ते प्रमाणे बाब पालेकर हांव आमदार नात्यान 4 वर्सांनी आहा आनीक बेजीक लोकांक कितें जाय आज गोंया लोकांक कितें जाय आमकां हांव आमदार आय कम फ्रॉम केपें आमगेले व्हडले इतले वर्सां कांय डेवलपमेंट जालें ना आमदारांनी बेजीक फेसिलिटीज हे लोकांक दिवपाक खंय तरी फाटीं पडले. आज मुजे बरे 4 वर्सां लोक येता चड लाख बिल्डिंगां फ्लॅटां बंगले मागो येनाय. आज लोक येता तुजे बरेक तुका बेजीक फेसिलिटीज लायक वॉटर रोड्स इलेक्ट्रिसिटी एड्युकेशन स्पोर्ट्स हेल्थ हें गरजेचें. आनी जायते BJP म्हणटा काँग्रेसान कितें केलें काय म्हण इतले वर्सां काँग्रेसान जें म्हाका 60 वर्स केल्लें हें आमी 14 वर्सां इंकून काबार केलें हें सगळें घाणां दवरलां. पयस वचनाका GMC पंतान चोय तुमी हें सगळें काँग्रेसा काळार जाल्लें. बट हांव सांगूं सोदता बाब अमित पालेकर तुका जेन्ना तूं डेफिनेटली आमदार जातलो आमदार आसलो जाल्यार तुका सांगू पडना आमदार जातलो तेन्ना तुवें हे लोकांक सांताक्रूजच्या लोकांक म्हाका दिसता बारीकल्या बारीक समाजांतल्या लोकांक बारीकलो बारीक मनीस जो बेजीक फेसिलिटी सोदता जे तुजे आमदार म्हणून नात्यान तुज्या ऑफिसां येता वो तुजे बरें येता हें तुवें सांबाळपाक गरज आसा. आनी खरेंच काँग्रेस ही पार्टी केन्नाय शेख सरान सांगले पण केन्नाय देवाच्या धर्माच्या जातीच्या कातीच्या नांवार राजकारण केलें ना. आम सगळ्या मुखार घेवन गेले. हांव केपें मतदारसंघ आमदार म्हाका दिसता आमगेले 30 आनी 3,000 मत आहाय 11,000 कॅथलीक वोट आहाय 22,000 हिंदू लोक आहा ऑलमोस्ट 500-600 मुस्लीम आहाय. म्हाका 15,000 मत पळय जाल्यार म्हाका दिसता 9,000 जो मत सॉरी कॅथलिकान मारली 7,000-6,000 म्हाका हिंदू भावान मुसलमान भावान मारली. आमी काँग्रेस पार्टीक केन्नाय कोणाचेर वेगळोचार केन्नाय कोण बरो मोठो श्रीमंत गरीब म्हूण केन्नाय केलें ना. आनी हीच तत्वां म्हाका दिसता बाब तुवें सांबाळपा जाय. तेन्ना तूं उंच चडलो तेन्ना आमगे काँग्रेस पार्टी उंच चडली. आनी डेफिनेटली हांव सांगता म्हाका दिसता 26 जेन्ना इलेक्शन जातलीं 27 म्हणून आमी 26 म्हणया बट BJP गॅरंटी ना केदोन करपाक शकताय केदोन बंद उडोवपाक शकताय ती. सो जेन्ना इलेक्शन जातलीं म्हाका दिसता वी वील डेफिनेटली फॉर्म अ गव्हर्मेंट. लोक सदां तुजे बरोबर आसतलो लोकां फाटल्यान देंवपाक ना. जेन्ना तूं लोकां बरोबर वतलो लोक तुजे बरोबर आसतलो आनी डेफिनेटली लोकांचो आशिर्वाद तुका आसलो. आनी एक फावटी तुका ऑल द बेस्ट. म्हाका उलोवपाक 2 उतरां संदी दिली म्हण ती बरें करूं उरता. देव बरें करूं एल्टन बाब. सुखान तशें दुखान म्हणून ते सांगलें तुजी युनिटी तुवें सांबाळची आनी आमचें भावपण तुवें सांबाळचें अमित बाब. तुमच्या मुखार हाडटा एडवोकेट कार्लोस फेरेरा वा आल्डोना MLA. Good evening to everyone. Honorable AICC in charge of Goa, Mr. Manikrao Thakre, co-in charge Dr. Anjali Nimbalkar, our GPCC President Amit Patkar, our leader of opposition and my colleague Yuri Alemao, my colleague Alton De Costa, MLA of Kepe, former Chief Minister of Goa and former Member of Parliament Francis Sardinia, Dr. Pratiksha Khalab, who is the Mahila Congress Goa in charge. Then we have MK Sheikh, who is our Senior Vice President, and our ZP candidate from Sirsai is here, Nilesh Kambli. My Aldona one has gone to Kuwait and got stuck because of the war, so she could not come. But I also want to make one mention before I go ahead and say a few things about Amit. We have also amongst us all towering personalities of the Congress. But one particular person whom I want to mention. First, let me just welcome John, who is our block president of Santa Cruz. Please come forward. Come. There's one person, if you know, आमी गेल्ले, आमी फकत ते इरान इस्रायलाचे गॅर न्ही, गोंया पासून एक गॅर चलताले. तुमकां खबर आसा?
तें फोंड्याचें बाय इलेक्शन आनी आमी शुअर आशिल्ले जिखपाचे शुअर आमचे वांगडा एक वाग आशिल्लो बरो फायटर डॉक्टर केतन बाटेकार प्लीज स्टँड अप सो यू नो हिम sure winner and he was going to bring that seat and the BJP got scared and managed to get the election scuttled. Thank you, doctor. The correctness of the judgment will be tested in the Supreme Court. I will not make any comment on that. But what I want to say, हांव अमित पालेकराक कितले वर्स हांव वळखता तो मुगो कलीग आदोगाद तो आनी बरो आदोगाद तो जुनियर म्हूण येयलो तेन्ना बारान हांव तेन्नासून वळखता वेर इज अमित आय कॅन सी या तेन्नासून वळखता आनी तेन हांव पब्लीक प्रोसिक्युटर आशिल्लो हांव एसजी आशिल्लो एजी आशिल्लो सो तूं जाणा सगळे गिन्साचे केस घेतालो आनी तो दुसरे सायडीन आसता तेन्ना हांव केन्ना मुगे ओपोनंटाचे जुनियर म्हूण केन्ना चिंत नासलो आदोगाद तो आदोगाद ओपोनंट तो ओपोनंट आनी तो क्रिमिनल ज्युरिस्प्रुडन्स कॉफी पोजा ज्युरिस्डिक्शन हे सगळे NDPS सगळे हे चॅलेंजींग केसीस आनी मोठे मोठे केसीस घेतालो आनी हांव खरें सांगता तुमकां थोडे पाटी म्हाका बरें शिंकपाक पडले आनी तो झगडटा तेन्ना हांव सद्दां तयार आसतालो आनी तोय तयार आसतालो आनी हांव खूश आहा कित्याक तो आमचे पक्षान एक फॅमिली म्हूण आयलो म्हूण न्ही आमकां आदार मेळटलो तेजे लिगल नॉलेज आसा तेजे हार्ड वर्क मॅथॉडिकल डायसेक्शन ऑफ द इश्यूज एंड टॅकलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून बऱ्या पडटलें हांव एक सांगता तुका मातशें वायट धरून नाका अमित तुकाय सांगता हांव कोणा बेश्टो फुलयना तूं आयलो म्हूण हांव तुका फुलयना फॉर जाल्यार वयतलो आनी मुगे स्टायल आयक मातशें आं केन्ना पळय तूं बरो न्ही जालो हांव तुजें कांय म्हणचें ना ओगो रावतलो हांव वायट उलयच ना म्हूण तुजें कांय म्हणचें ना म्हूण हांव अमिताक प्रेस करता कित्याक फरें तो बरो आदोगाद आनी थर्ड पार्टी म्हाका दुबाव आशिल्लो तेन्ना इवन दो माय सिनियरिटी केन्ना दुबाव आसलो जाल्यार हांव ताका फोन मारतालो विचारतालो वॉट यू थिंक अबाउट दीस पॉयंट आनी तो म्हाका सांगतालो तेगे व्यू एश कोन्न थर्ड पार्टी आमचें टीम वर्क आहा तेन्ना टीम वर्क तेन्ना आमच्यान सगळ्यान बरें करूं जाता आमगे एक फ्रेज आहा आमचे क्रिस्तांव भाव फॅमिलीन द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर stays together म्हूण आसा a family that works together will strengthen the party together and we will bring success आतां आमी पळयलां आमचे फोंड्या बाय इलेक्शन जालो जाल्यार थिंगा स्टार्टींग पॉयंट फॉर विक्ट्री ऑफ 2027 जावपाचें आतां तें स्कटल केलें अमित आयलो तुका गॅरंटी दिता हांव एक हें न्ही एनवायरमेंट सायंटिस्ट आनी केसलो हें न्ही तें सांगपा तुमकां फोरकास्ट दिवपाक पूण गोड गोड स्टार्ट जातलो आनी पावस बेगीन येतलो असेंब्ली इलेक्शनूय बेगीन काबार जातले आमकां उलोवपाकूच दिसनात म्हण आमी सगळे एकठांय आसतले एक प्लॅटफॉर्म एक स्टेजीचेर गोंय सांबाळपाक आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवपाक आनी बारीक ते बारीक मनशां पासत तुमी जाणात काँग्रेस पक्ष सद्दां कोणाचें चिंत नासतना कोणा दुखोय नासतना काँग्रेस पक्ष सद्दां लोकां बरोबर आसता द रीच एंड द फेमस एंड द बोल्ड एंड द ब्युटिफूल ते दुसरे पक्षाक आनी हांव चड उलयना म्हूण एक सांगूं सोदतां तुमकां हांवें फोंड्या बाय इलेक्शना पासून एश कोन्न स्टेटमेंट घायिल्लो इफ यू वॉन्ट टू डिफीट BJP यू कम विथ अस इफ यू आर विथ अस यू आर अगेन्स्ट BJP इफ यू आर नॉट विथ अस देन यू आर विथ BJP समजलो हांव कितें म्हणटा कोण आमकां ना तो
म्हणलो आमकां काबार करूंक सोदता आनी BJPक परत हाडूंक सोदता. एसले आहात ते, कोले आहात ते, एसले सोरोप आहात ते, पयल्यान धरून मारपाचे तेमकां. अमित पालेकराक खबर आशिल्ली आनी तो सद्दां गोंयचे पासून उलयतालो. दुसरे पक्षां पासून आशिल्ले तेन्ना तो म्हाका सांगतालो, म्हाका हें बरें लागना तें बरें लागना सांगतालो. म्हण तें आमचें पर्सनल कॉन्वर्सेशन म्हज्यान सांगूं जायना आहलें. म्हण आयज अमितान तेगे मन उक्तें करून लोकांक सांगलें. आनी लोकांक हांव एक सांगता तुमकां, थोड पाटी आमी स्टेजीर कितें म्हणूं जाता, घरा घरा तो पावता तेन्ना तुमी कळटलें तो कितें फरें म्हणटा फरें म्हणना जाल्यार तुमचें डायरेक्ट क्वेश्चन विचारूं जाता. देखून हांव तुमकां मागतां, अमित पालेकरा फाटल्यान तुमी रावपाचें आनी अमित पालेकराक स्ट्रेंथ दिवपाचो. आमी सद्दां आसतले ताका सपोर्ट दिवपाक. अँड वी नीड टू वर्क टू मेकिंग शुअर ए करप्ट गव्हर्मेंट आसा तो, दीस गव्हर्मेंट आमचे लोकां मदें तोडफोड घालूंक सोदतात तांकां उडोवपाचें आनी आमचें गोंय परत बरें दिसा हाडपाचें. आनी लास्ट हांव एक सांगूंक सोदतां, कितले सजेशन दिल्ले आनी तूं जाणा हांव सद्दां बेश्टें कोणें म्हणलें हांव एक्सेप्ट करना स्टेटमेंट. एगेन हांव म्हणटा विथ ग्रेट रिस्पेक्ट टू आवर सिनियर वायस प्रेसिडेंट MK शेख, त्याने एक सजेशन दिलें, 2 अमित बाब आसात म्हण. पण हांव एक सांगूंक सोदतां की हांव फुडें चिंता, बॅलट पेपराचेर वयता तेन्ना ती पालेकर अमित गायल्या तूं सोकला मोदें वयतलो, अमित गायल्या पयले येतलो. म्हणून एक कन्फ्युजन नाका जाल्यार एडवोकेट अमित घाल तूं. पयलो आसतलो तुजो नांव आनी पयलो निवडून येतलोच. देव बरें करूं. देव बरें करूं कालूस बाब. अमित बाब, तुका एक बऱ्यांतलो बरो चॅलेंजींग एडवोकेट म्हणून तुजी नॉलेज हाय म्हणून आमकां डिस्काय कळ्ळें आनी एका टीम वर्कान आमी वर्क करचें म्हणून तूं आमच्या बरोबर आसतलो म्हणून सोदता. तुमच्या मुखार आतां रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑपोजिशन लिडराक युरिया लेमाव. माचयेर बसून आशिल्ले आमचे गोंयचे डेस्क इन्चार्ज आनीक महाराष्ट्राचे आदले गृहमंत्री माणिकराव ठाकरेजी, आदले खानापूरची आमदार आनीक आमचे को इन्चार्ज दोतोर अंजली बाय निंबळकर, तुमचे सगळ्याचे मोगाचे एडवोकेट अमित पालेकर, आमचे दोनूय कलीग एल्टन डिकोस्टा तशेंच बाब एडवोकेट कार्लोस फरेरा, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित, तशेंच आमचे आदले गोंयचे मुखेलमंत्री खासदार आदले दोतोर फ्रांसिस्को सार्दिन्या, बाब MK शेख, फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचे बाब अर्जित, बाय प्रतीक्षा, बाब वसीम खान, दुसरे आमचे बाब जॉन ब्लॉकाचे अध्यक्ष बाब अमरनाथ, सगळीं नांव घेयना पूण आनी म्हज्या मोगाळ भावंदो भयणीदो अमितची घोरकान बाय रसिका, तेजी आवय बाय ज्योती, आनीक म्हाका दिसता आयच्या दिसाक खूब खुशालकाय भोगता जेन्ना आमचे चारूय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिंगा आहाय, तांकांय बाब शशांकाक, बाब आसीस, बाब मंगलदास हांकांय येवकार दितना आमकां जें म्हाका दिसता 4 वर्सां आदीं याद जाता आनी सुरवात तेजेर हांव करता. जेन्ना पयलेच आमी काँग्रेस पक्षान आमदार जाले, आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी आमदार कशे जेन्ना आमी विधानसभेन गेले आनी त्या वेळार ताबडतोब काँग्रेस पक्षाचे एक हेतू आशिल्लो, त्या वेळार
की ह्या सरकारा विरुद्ध आमी डिफीट एक्सेप्ट करून मुखार सरपाक जाय. त्या वेळार आमचे जे सगळे सिनियर आशिल्ले इन्क्लुडींग त्या वेळाचे लिडर ऑपोजिशन मायकल लोबो जावं दुसरे हे आठूय घातकी मनीस आमकां सोडून बीजेपीन गेले. आणि त्या वेळार आमकां याद जाता जावं बाब आमचे MK शेख, दुसरे आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, आणि माहोल आमचे मध्ये असे आशिल्ले बाब एल्टन आहा, बाब कालू सिंग आहा, आमकांय फोडपाचो जाय तो प्रयत्न जालो. पूण काँग्रेस पक्षान आमकां दिलेली देख, काँग्रेस पक्षान आमकां दिलेली एक ऑपॉर्च्युनिटी, ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवन आमी झुजपाक मुखार सरले. त्या वेळार आमी ने आमदार आशिल्ले, आमचे मध्ये एकवट दवरून आणि पार्टीचे काम करपाक आमी प्रयत्न केले. आणि त्या वेळार म्हाका याद जाता बाब अमित पालेकर सदांच आमकां गायडूय करतालो. आणि गायड करून हेतू एक आशिल्लो, मेसेज एक आशिल्ली की जेन्ना आमकां 27 ऑपॉर्च्युनिटी मेवतली आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय. ह्या वेळार म्हाका दिसता आय हॅव टू मेन्शन की दक्षिण गोंयच्या इलेक्शनाकूय बाब अमित पालेकरान एक मोठो जबाबदारी घेतलेली. मडकेच्या गांवांत दुसरे गांवांत भोंवतालो, काँग्रेसमॅन कसो आमच्या दक्षिण गोंयच्या खासदाराक काम केलेले आसा. गोंयकार पयलो म्हणून जायते जाणांक दिसले, जायते जाण उलयले, पूण आमचे सदांच उलोवप जेन्ना जालें त्या वेळार आमचें चिंतप आशिल्लें की गोंय सांबाळलें जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय. तेणें जायते प्रयत्न केले एकठांय करपाक, आनी ताका दिसलें की तेणें काँग्रेस पक्षान भितर सरपाक जाय म्हणून. आज भावंदो एक म्हाका दिसता बाब अमित पालेकराक एक लिगसी आसा, पॉलिटिकल एक म्हाका दिसता एक एक्युमेन आसा, सोंपें न्हू. तेजी आवय सरपंच जालेली आसा, आनीक एक बरो एंटरप्रेनर, आनी तेजे फाटल्यान तेजी घोरकान म्हाका दिसता बाय रासिका इज अ पिलर बिहायंड हिम, बिहायंड वॉट अमित पालेकर टुडे इज नॉट जस्ट एन इंडिविज्युअल. Amit Palekar, I believe, is something that the people of Goa also looked forward to. कित्याक बरे गुण आसा. आनी जेन्ना आमच्या पार्टीन एक डिसिजन घेतले, आमचे डेस्क इंचार्ज बाब माणिकराव ठाकरे, बाय अंजली निंबळकर, बाब अमित पाटकर, आमदारांनी, की असले मनीस ज्या मनशाक आज एक कला आसा, पॉलिटिकली मेच्युअर्ड लीडर आसा, एमी काँग्रेस पक्षान जेन्ना आमी मुखार सरता आनी ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या विरुद्ध आज जेन्ना आमी एक झूज म्हणून मुखार सरता, खूब खूब बाब अमित पालेकराचे सांताक्रुजांतूनय पूण गोंयभर म्हाका दिसता इन्फ्लुयन्स आसा. आनी इन द डेज टू कम आमकां दिसता की बाब अमित पालेकराचो रोल गोंयभर तुजो रोल आसतलो. आमचे जायते सिनियर हिंगा मनीस आसा, जावं बाब MK शेख, बाब सारदीन बाब, आनी आमचे पार्टीचे सगळे अध्यक्ष आनी सगळे मेळोन आमी एकवटान जे हांव सदांच म्हणटा एक नवी सुरवात ह्या मतदारसंघान जेन्ना आज जाता, आनी एक नवी सुरवातेक जेन्ना तुमच्या मतदारसंघान आमी उलयता, तुमचे आमदार डिफेक्ट जावन जेन्ना विधानसभेन उलयता, कितले तुमचे मतदारसंघाचे इश्यू रिजॉल्व करपाक डेव्हलपमेंटाच्या नांवान देवाक फटोवन हे मनीस जे
डिफेक्ट करून मुखार सरले कसलें डेव्हलपमेंट जालें. थोडेशे जेन्ना जिल्हा परिशदाचे कॅम्पेन चलताले आमी चिंबेलच्या गांवांत भोंवताले आनी त्या वेळार चिंबेलचे रस्ते, चिंबेलची सुरेज, चिंबेलचे अनएम्प्लॉयमेंट हांव चोवन एकदम भियेलो. सकाळच्या वेळार आशिल्लो आनी ह्या मतदारसंघान दुबाव ना की हे एक काँग्रेस बेस्टन रायट फ्रॉम लिबरेशन हिंगा काँग्रेसाचे आमदार जिखता, दुबाव ना. पूण ह्या मतदारसंघान आज आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंटूय आसा. हेमी एक सुरवात केलेली. आज जी सुरवात ह्या सांताक्रूज गांवांत जी एक म्हाका दिसता एक सादारण एक क्रांती जी उत्तर गोंयांत जावपाक जाय, जे आमी सदांच म्हणटा आमी बहुजन आनी बहुजन समाजाक घेवन जेन्ना आमी मुखार वचपाक जाय. आज काँग्रेस पक्ष एक पक्ष ज्या पक्षान गोंया खातीर ह्या मतदारसंघा खातीर विकास करपाचे प्रयत्न केले. तुमच्या वाठारांनी सारखे हेल्थ सेंटर ना, तुमच्या वाठारांनी सारखे उदकाचे हाल आसा, तुमच्या वाठारांनी रस्ते सारखे ना. ऑपोजिशनान म्हाका दिसता बाब एल्टनाचो कितलीशी कामां जाली. आमदार म्हणून गोमले न्हू जोरी तर विधानसभेन उलयले, गोमले न्हू हे बरें रेझोल्युशन बऱ्यान तूं बरें रेझोल्युशन जोरी तर उलयले, विधानसभेन जोरी तर ह्याच पद्दतीन उलयले आनी तुमच्या मतदारसंघाचे कांयच उलोवंक ना जाल्यार तुमच्या मतदारसंघात कांयच जावपाचें ना. आमी तुमकां सांगता एज ऑपोजिशन बाब कालुसान कितले आपल्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट केलें. हांव 17 तारखेक 7 फाउंडेशन घालता. मेजर प्रोजेक्ट, हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर, कंप्लीट अंडरग्राउंड केबलिंग. हे म्हाका दिसता बाब जे बाब एल्टनान सांगिल्ले ते भाशी बाब अमित पालेकर इज अ मेच्युअर पॉलिटिशियन and he understands what is right for the constituency. जेन्ना तूं विधानसभेन वयता उलयता हे कर्तव्य जाता एक आमदाराचें काम करून हाडपाक, पूण दूख जाता ह्या मतदारसंघान कसलेंच आज विकास जावंक ना. आनीक ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीचो अजेंडा जेन्ना चिंबेलचे एजिटेशन जालें, जेन्ना ST लोकांच्या विरुद्ध आज हे प्रोजेक्ट हाडपाक लोकांक बारीक समाजाच्या लोकांक रस्त्यार हाडले, पूण त्या शक्तीन जेन्ना चिंबेलकार मुखार सरले गोंयभर एक क्रांती पेटयली. ह्या चिंबेलकारांक हांव सल्यूट करता, तुमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक सल्यूट करता, कित्याक गोंयभर ही क्रांती पेटयली. चिंबेलच्यान जे स्टार्ट जाली, द गव्हर्मेंट वॉज फोर्स्ड टू स्क्रॅप दिस प्रोजेक्ट. आज भावंदो भयणींनो, काँग्रेस पक्ष हो वाडत आसा. सुरवातेक सांगले दोग जाण अमित आहाय म्हणून. अमित हाचें उत्तर म्हणजे इनफायनायट, एंडलेस. आनी हिब्रून हेजे उतराचें मिनींग म्हणजे तो फ्रेंड, एक दोस्त. आनीक आमकां दिसता एक बरो मनीस ज्या मनशाक एक विजन आसा, ज्या मनशाक बारीक लोकांचें काम करपाक एक तो प्रयत्न करीत आहा, गोंयच पासत तो झूज मांडीत आहा. आमचे मदें ह्याच पद्दतीन आनी एक मनीस काँग्रेस पक्षान थोडे दीस आदी दोतोर केतन भाटीकर जॉयन जालो. आनीक आमकांय जेन्ना आमी आमदार म्हणून उलयता आमकांय बरें दिसता, बरे मनीस जॉयन जाता, फोर्स एक क्रिएट जाता. सरकार भिलोप आनी सरकाराचे एजी जावं ECI कोमिनात जावन आनी दोतोर प्रमोद सावंता कडेन डिक्टेशन घेवन हे इलेक्शन कॅन्सील केलें. आज गोंयभर जी म्हाका दिसता ह्या सरकारा विरुद्ध एक लढो आमी जो एक म्हाका दिसता एक झूज पेटोवपाक जाय. बरे मनीस काँग्रेस पक्षान भितर सरता. पार्टी विल टेक अ कॉल ऑन ऑल फ्युचर मॅटर्स. पूण हांव एकूच तुमकां सांगपाक सोदतां की आमी एकवटान
गोंय पळयलें आनी विरोधी पक्ष नेते म्हणून आमी जायते प्रयत्न केले सगळ्यांक एकठांय घेवन जेन्ना आमी 66% जोरी तर आमचे मदें डिवायड कोनासतना म्हाका खात्री आहा जोरी तर पोंडाच्या गांवांत हें इलेक्शन जालेलें जाल्यार चवथो आमदार जावपाचो आमचोच दुबाव ना पूण 27 काँग्रेसाचे आमदार जातले हे म्हाका सारके खालतीकायेन सांगपाक सोदता दुसरे अलायन्स पार्टनराक सगळ्यांक घेवन काँग्रेस पक्षाचो सरकार येतलो आनी काँग्रेस पक्षाचो सरकार हे जे डिस्ट्रक्शन आमच्या पर्यावरणा विरोध जे हार्मफुल सेक्शन आमच्या भुरग्याच्या फ्युचरा विरोध जे डिस्ट्रक्शन करप्शन परिवर्तनाच्या नांवान जे मनोहर पर्रीकराचे सरकार 2012 हाडले आज गोंयांत जे घट्टन करपाक हो सरकार मुखार सरलेलो आसा ह्या सरकारा विरुद्ध आमकां अमित पालेकर कशे भाव आज जेन्ना काँग्रेस पक्षान भितर सरलेले आसा म्हाका दिसता खूब खूब बरी गजाल आसा आनीक रावता होच मोग कित्याक जी फुलां आमकां दिली ती तेजे सेल्फ हेल्प ग्रुपान केलेली आसा ही हॅज अ सिस्टम अ मॅकॅनिझम अँड द काँग्रेस पार्टी एंटायरली विथ हिम वील डेफिनेटली वर्क अँड ही शूड वर्क फॉर द पार्टी इतलें म्हणून तुमकां हांव सांगता आनीक पावट सगळ्यांक तुमकां सांताक्रुजाच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं युरी बाब अमित बाब तू एक बरो गायड जावन गेलो म्हणून बऱ्या गुणांचो म्हणून तुका पुरकोंडलो तसोच एक मॅच्युअर्ड म्हणून तुका पुरकोंडलो आनीक तुजी फ्रेंडशीप इतली गोट म्हणून तेय सांगले देव बरें करूं युरी बाब तुमच्या मुखार आमचो प्रेसिडेंट अमित पाटकर आयच्या कार्यक्रमाक जंय ॲडवोकेट अमित पालेकर ह्या काँग्रेस पक्षान प्रवेश करता ह्या कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ले ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे प्रभारी महाराष्ट्राचे आदले होम मिनिस्टर तशेंच थंयचे PCC प्रेसिडेंट युवा अध्यक्ष महाराष्ट्राचे श्री माणिकराव ठाकरेजी त्याच बरोबर AICCच्यो को इन्चार्ज गोंयच्यो डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी काँग्रेस पक्षाचे CLP लीडर बाब युरी आलेमाव आमचे दोनूय आमदार बाब एल्टन डिकॉस्टा ॲडवोकेट कार्लोस फरेरा दक्षिण गोंयचे आदले खासदार गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री फ्रांसिस्को सार्दिनाजी गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाब MK शेख वायस प्रेसिडेंट बाब सुनील आमचे चारूय फ्रंटल चीफ महिला अध्यक्ष यूथ अध्यक्ष सेवा दलाचे चीफ आनी आमचो NACIचो जनरल सेक्रेटरी त्याच बरोबर माचेर बशिल्ले सगळे सेलाचे चेअरमॅन ST चेअरमॅन OBC चेअरमॅन मायनॉरिटी चेअरमॅन आणि 3 नवे डिस्ट्रिक्ट जे झाले ताचे अध्यक्ष बाकीचे इतर सगळे पदाधिकारी आणि हांगा मोठ्या संख्येन जमिल्ले काँग्रेस पक्षाचे सगळे ब्लॉक अध्यक्ष कार्यकर्ते आणि आज जे ॲडवोकेट अमित पालेकर जॉईन जाल्या हाचे सगळे सपोर्टर हांकां सगळ्यांक येवकार आणि नमस्कार पयल्या सुवातेर हांव येता आसतना आमची को इन्चार्जान सांगलां की तुझं भाशण 5 मिनटात संपायला पाहिजे सो आय विल रिस्ट्रिक्ट माय स्पीच कित्याक आमच्या फाटल्यान आमचे को इन्चार्ज आणि आमचे इन्चार्ज पळय थंयच्यान तिणें दिला ऑलरेडी इशारा सो आय थिंक दे ऑल्सो हॅव टू स्पीक पूण पयले सुवातेर माचेर बशिल्ले आमचे सांताक्रूजचे ब्लॉक अध्यक्ष बाब जॉन नाजारेत गेल्ली 3.5 वर्सां ह्या मतदारसंघान जेन्ना डिफेक्शन जालें जेन्ना ह्या मतदारसंघाचो आमदार 2022 जो निवडून दिल्लो ताणें सांताक्रूजच्या लोकांचो जेन्ना विश्वासघात केलो ताणें हो मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाक लागून सांबाळून दवरिल्लो हांव मना काळजांतल्यान ताचे धन्यवाद करतां ताच्या उपरांत
लोकसभाची निवडणूक आयली. लोकसभाच्या निवडणुकेक म्हाका दिसता जे आज आमच्या पक्षान प्रवेश केला बाबा अमित पालेकर हांणी आनी आमचे स्थानीक काँग्रेस कमिटीन मेळून परत एकदा सांताक्रूज लोकसभेक काँग्रेस पक्षाक ह्या मतदारसंघान लीड दिली. आज हांवें एक्चुली चिंतिल्लें म्हजें भाशण खूब ल्हान दवरतलो म्हणून, आय ट्राय टू मेक इट व्हेरी स्मॉल. पूण येता आसतनाच म्हाका दोतोर आजुनी फोनाचेर आहा, आमचो एडवोकेट कार्लोस फरेरा. गेल्ली 4 वर्सां सदांच मिडियाच्या परसेप्शनान सदांच गडबड जावप आनी खुबशे फावटी म्हाका अमित पालेकराक फोन करचो पडटालो, कित्याक सदांच मिडिया भितर एक कन्फ्युजन आसतालें. म्हणल्यार एक तर स्टेटमेंट तो दितालो, नांव म्हजें येतालें, हांव स्टेटमेंट दितालो, नांव ताजें येतालें. आजूय तेंच जालां. दोतोरान कोणा तरी मेसेज केली, ताका विचारलें तूं खंय आसा, ताणें बरयलें आपूण सांताक्रूज इंडक्शनाक आसा. त्या सायडींच्यान मेसेज आयली, ओ व्हेरी नायस, वी आर कितें तरी बरयलें ताणें, व्हेरी नायस फॉर जॉयनींग एडवोकेट अमित पाटकर इन काँग्रेस. आनी दीस इज नॉट ओनली इन पब्लीक बट मिडियान सुद्दां आत्ताच एक नामनेच्या न्यूज चॅनलान न्यूज मारल्या. आतां तीच आमी बसून पळयताले, फोटो घातला आनी सकयल बरयला, सगळें वाचनात, जितलें इम्पॉर्टंट आहा तितलेंच वाचता. पाटकर सेड ही फेल्ट बटरफ्लायज इन हीज स्टमक जॉयनिंग द पार्टी. सो गेल्ली 4 वर्सां म्हाका दिसता अमित पालेकर आनी म्हाका कितलेदां म्हाका दिसता आमी एकामेकाक फोन केला, आरे बाबा तो तुजो स्टेटमेंट न्ही, तो म्हजो स्टेटमेंट. खास करून रुपेश सामंत हाका तरी म्हाका दिसता 7-8 फावटी हांवें फोन केला, आरे बाबा तो ताजो स्टेटमेंट आहा, म्हजो न्ही. सो हें जें कन्फ्युजन आशिल्लें तें आज फायनली म्हाका दिसता तें क्लियर जालें. आतां तो स्टेटमेंट अमित पाटकराच्या नांवार येवं किंवा अमित पालेकराच्या नांवार येवं, तो स्टेटमेंट वील बी ऑफ काँग्रेस पार्टी. आज आमचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट MK शेखान म्हाका फाटले दीस म्हाका याद, आय मीन आय कूड रिकलेक्ट, कित्याक तांणी सांगलें की फाटली 4 वर्सां आमचे कडेन आनी एक अमित आशिल्लो, आज दुसरो अमित आयला. सो इनडायरेक्टली शेख बाबान तांचे बारसोय केल्या म्हटल्यार जाता, ताका आयच्यान अमिताचे पालेकर न्यू नांव दिल्लें आसा. पूण म्हाका दिसता आज म्हाका खूब अभिमान जाता, ज्या काँग्रेस पक्षाचें पयलें ऑफिस जेन्ना म्हज्या आज्यान प्री लिबरेशन जेन्ना आमच्या घरान ह्या पक्षाचें ऑफिस आशिल्लें, ताज्या उपरांत म्हजो बापूय आनी आज हांव गेल्ले 3 जनरेशन ह्या पार्टीचें तत्व, ह्या पार्टीची आयडियोलॉजी घेवन मुखार आमची फॅमिली गेल्ली आसा. आनी म्हाका खरेंच आज अभिमान जाता की ज्या पक्षाचें ऑफिस आमच्या घरान आशिल्लें त्या पक्षाचो आज म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून ह्या पक्षान भोवमान दिलो, मान दिलो, जे सदांच हांव उपकारी आसतलो. आज असो एक व्यक्ती जाचे खूबदां तो वोकल नाशिल्लो, पूण आज म्हाका दिसता ताणें आपल्या भाशणान सांगलें की आपूण एक प्रयत्न करतालो की सगळ्यांक लागीं हाडपाचें. ज्या पक्षान तो पयलीं आशिल्लो, जेन्ना ताणें हो विचार जेन्ना घातलो तेन्ना आज ताणें सांगलें की त्या पक्षान ताका सांगलें की तूं पक्ष सोडून चल, पूण आमी केन्नाच एकठांय येवचे ना. आज मुद्दामून म्हाका सगळ्या गोंयच्या जनतेक याद करून दिवपाक हांव सोदतां की आम आदमी पक्ष 2022च्या निवडणुकी पयलीं तेन्नाचे तेंचे आशिल्ले गोंयचे अध्यक्ष एल्वीस गोम्स हांणी सुद्दां पक्ष सोडून काँग्रेस पक्षान प्रवेश केल्लो. आनी आतां 2027च्या निवडणुकी पयलीं आतां आशिल्ले तांचे पक्षाचे अध्यक्ष एडवोकेट अमित पालेकार सुद्दां काँग्रेस पक्षान प्रवेश जाल्ले आसा. सो हाज्या वयल्यान एक गोश्ट सिद्ध जाता की गेल्ली 4 वर्सां जी आमी मेहनत केली, तळागाळांतल्यान आमी काँग्रेस पक्ष बांदपाक जो मजबूत केलो, आमी सगळे ब्लॉक जे घट केले,
आज अमित पालेकरासारखे लिडरांक सुद्धा आज एक विश्वास आयला की 2027 काँग्रेसीचेच सरकार जातले. भाशण सोंपोवच्या पयलीं आनी एक मातसो तुमकां हांवें बाब सुनील कवटकणकराक सांगिल्लें आज म्हणलें एक जोक मारता. आतां हे अमित पालेकर आनी अमित पाटकर आतां जेन्ना प्रोग्राम चालू आशिल्लो तेन्ना एका बऱ्या उद्योगपत्यान एक मेसेज धाडली म्हाका. ती मेसेज 100% अमिताकूय आयल्या आसतली आनी हांवें ताका सांगलें की भाशण जेन्ना करतलो पळय तेन्ना ही मेसेज हांव म्हणलें तुजी वाचतलो. डियर अमित पाटकर जी, अमित पालेकर जी, two Amits, one hand, and now perhaps one Congress story in making. Politics in Goa has always had its sharp of surprises, but this one surely deserves a smile, one Amit leading the way as president and the other Amit joining the journey. If this is not power pack combination, what is it? May this new chapter be filled with meaningful discussions, spirited debates, and a partnership that works beautifully. With chai, with coffee, with celebration, with humor, and yes, with or without a little festive spirit in hand. After all, some of the best ideas are born across a table, and some of those strongest friendships are built beyond party lines and public life. Wishing both Amits a wonderful time together, great camaraderie and many memorable moments ahead. May the hand grow stronger with two sharp minds and two warm personalities, with respect, humor, and best wishes always. With Amit Patkar and Amit Palekar now together, the big question in Goa politics is, do two Amit make one Amitabh? Question mark. हे हांव सगळे गोंयकारांक हो प्रश्न तुमकां आतां विचार करपा लागून घालता. पूण एक गोश्ट सिद्ध आसा की सांताक्रुजाक काँग्रेस मजबूत करपाक आमचे ब्लॉक अध्यक्ष, आमची हांगाची सगळी ब्लॉक कमिटी हांचे हात मजबूत करपाक आज ॲडव्होकेट अमित पालेकर काँग्रेस पक्षान प्रवेश जाला. तांचे हांव मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता, तांकां वेलकम करता. आनी ही जी आमची जर्नी फुडले 8 ते 9 म्हयने उरल्या ह्या ब्रश जुमला पार्टीच्या सरकाराक गोंयच्यान भायर उडोवपाचें आनी डेमोक्रेटीक वे एक सरकार हाडपाचें तातूंत तांचो योगदान आसतलोच. पूण म्हाका दिसता लास्ट वचच्या पयलीं काँग्रेस बाब MK शेखान सांगलें की काँग्रेस पक्षाच्यो काही तत्वां आसा, काँग्रेस पक्षाच्यो काही आयडियोलॉजी आसा. काँग्रेस पक्षाची एक वाटचाल आसा, आपली एक डेमोक्रेटीक फंक्शनींग वे आसा. हांगा पक्ष सदांच आमचे ग्रासरूट वर्कर, आमचे AICCचे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगेजी, आमचे लीडर श्री राहुल गांधीजी, मॅडम सोनिया गांधीजी, आमचे प्रभारी माणिकराव ठाकरेजी, हे सदांच आमचे ग्रासरूट वर्करांक कॉन्फिडन्सान घेवन एक काँग्रेस पक्षान पद्दत आसा की फ्रॉम ब्लॉक, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू PCC टू AICC एक कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेसान गोंयान एक बरें डेमोक्रेटीक वे आमी सरकार मुखार दितले. परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान हांव धन्यवाद करता की तुमी आज ह्या कार्यक्रमाक आयले. आनी सगळे जे आज अमित पालेकरा बरोबर जे जॉईन जाल्या तुमचे हांव काँग्रेस पक्षान स्वागत करता. आनी हो जो लढो आमचो भारतीय जनता पार्टीच्या अगेन्स्ट आसा तो आमी एकजूट जावन करया आनी आमचें सरकार हाडुया. जय हिंद, जय गोवा. अमित बाबान दोगांय अमिताचें कन्फ्युजन काबार केलें आनी युनिटी आनी पावर आसल्यार तांचो मजबूत एकवट जातलो म्हणून सांगलें. देव बरें करूं. पाटकर बाब तुमच्या मुखार हाडटा डॉक्टर अंजली निंबाळकर. A very good evening to you all. Sarvanna Namaskar. As we have all gathered here for the induction of Advocate Amit Palekar ji into the Congress party, and for this induction program we have our AICC in charge Shri Manikrao Thakre ji, Goa Congress Pradesh
Committee President Shri Amit Patkar ji, Leader of Opposition Shri Yuri Alemo ji, MLA Carlos ji, Alton ji, Senior Vice President Sheikh ji, Sunil Kautankar ji, Frontal Cells Presidents, Mahila specifically Pratiksha Khalab ji, Archit Youth Congress President, and among them the dynamic ZP leader who has fought a very dynamic election and come with flying colors for the Congress party, Girish ji, then all the frontal cells, organizations, OBC cell, SC cell, ST cell, social media, JBM, all the newly appointed district presidents, all the three are here, dignitaries on the dais, and the main person for whom we all have gathered as a family together to show the support and welcoming him to our family, Mr. Advocate Amit Palekar ji. A warm welcome to you in the Congress family and all his team members who are equally joining today in large numbers to the Congress party, and all the leaders, workers of the Congress party and members of the Santa Cruz constituency. To address this function, I think the media has been doing a wonderful job because it made the president to read the highlights before we reading it here only in front of you all. So thank you the media for your fast and quick coverage you have been giving to the Goa, showing what Congress party is and how Amit Palekar's induction has been welcomed by each and every one from the highest to the lowest in the party. And I'm really grateful to the block president John also, who is a little bit late, but still he and our old Congress team wholeheartedly has welcomed the new member to our family. With these welcome words, I would like to say only two things. I think many of them have mentioned about the defection and all. I think Advocate Amit Palekar ji, I'm meeting you for the first time. We have never met. आपण कधीच भेटलो नाहीये. For that matter, we have been fighting each other on Twitter and Facebook and social media. I have been ideologically fighting against him as a Congress, but he has been personally attacking me, tagging as Anjali Tai's views are like this. It was never my views. It is the Congress party which I represent in Goa, and it is the Congress party's views which you today are coming and joining with those same views. So personally, I'll welcome with that views also to the Congress party. The defection part which everyone mentioned, yes, the defection which happens, I feel very sad when people take advantage of the party like this. A mother whom we call, Congress party is the biggest ocean. I think majority of the people agree here that many people who in their own parties were not given positions or not even welcomed properly, since their induction into the Congress party, I think if I can name a few, Raut ji, Chirag ji, Samil ji, they all agree, तुम्हाला सगळ्यांना जो मान सम्मान काँग्रेसमध्ये मिळालेला आहे ॲज फॅमिली म्हणून, आय थिंक यू ऑल अग्री की तुमच्या आधी कुठल्या पार्टीमध्ये तुम्ही जे काही काम करत होता, कसं करत होता, त्याच्यापेक्षा नक्कीच 100% जास्त मिळालेला आहे. आणि त्याचा गैरफायदा कोणी घेऊ नये असंच मला वाटतं, बिकॉज we welcome everyone with an open heart, with a good heart. So no one should take that advantage. And you know, since everyone mentioned about the defection, and wherever we go for campaigning also, first question we hear is, you take it, but then will they defect or not? And the question we still answer is, we as mother, we take everyone, but it is the kid, if he doesn't understand the love of a mother, then it is left to him and his own life, what he goes ahead with. But one, I would say, people who have left the Congress party has never been successful politically, career-wise also, and never got the blessings from their
own constituency people also. And this election in 2027, each and every person of Goa, each and every constituency, 40 out of 40 constituency people are going to show that what Congress stands for and what they mean to Congress party. With these words, I again welcome Advocate Amit Palekar ji. Very hearty welcome to the Congress party. And we all stick to the ideology and the commitments which we all been for years together working for the party once again. Thank you one and all. And my name is Dr. Anjali Nimbalkar. Thank you. Jai Hind. Yes, madam. Dr. Anjali Nimbalkar. Now, I take this opportunity to call Mr. Manikrao Thakre. गोवा कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष अमित पाटकर जी, मेरे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी और को इंचार्ज डॉक्टर अंजित लाई निम्बाड़कर जी, सम्मानीय हमारे CLP लीडर्स यूरी अलेमाओ जी, सम्मानीय हमारे MLA कार्लोस जी, हमारे MLA अल्टेन जी, जो थोड़ी देर पहले एक्स चीफ मिनिस्टर यहाँ से गए, उस हार्दिन जी, जिन्होंने हमारे पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में जो प्रवेश किया है, वो हमारे नए साथी और आप सभी के परिचित अमित पालेकर जी, और यहाँ उपस्थित हमारे वाइस चेयरमैन हमारे कांग्रेस पार्टी के MK शेख जी, हमारे सुनील जी, सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, विशेषकर शशांक नार्वेकर जो इस क्षेत्र के अध्यक्ष है, और जो हमारे ब्लॉक के भी अध्यक्ष है जॉन, जो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हमारे फ्रंटल के सभी चीफ, अलग अलग विभाग के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, सभी मंच पर बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के नेतागण, या उपस्थित मेरे सभी भाइयों, अमित जी को चाहने वाले सभी कार्यकर्ता, और यहाँ उपस्थित हमारे पत्रकार जो हमारा प्रक्षेपण करेंगे आगे, इसको आज का सभी प्रोग्राम के बारे में अच्छी तरीके से वो जनता को दिखाएंगे, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे पहले अमित पालेकर जी आज कांग्रेस पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया उनके साथियों के साथ। मैं उनको अभिनंदन करता हूँ, उनका कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। और अमित पालेकर जी, उनका अनुभव आप सभी जानते हैं कि पूरे गोवा में आप जैसे पार्टी को जिन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नेताओं के कारण उस पार्टी को वो आगे नहीं बढ़ा सके,
और उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी जो सबको लेके चलने वाली पार्टी है, उस पार्टी में वो नेशनल जो नेतृत्व है, हमारे अध्यक्ष खारगे साहब, राहुल जी गांधी युवा नेतृत्व, भविष्य का नेतृत्व, और यहाँ जो प्रियंका गांधी रहो, वेणुगोपाल जी रहो, उन पर विश्वास रख के उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का उन्होंने निर्णय लिया। और दिल्ली से ही उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में जाकर वो भी सभी बातें अपने खुल के सामने रखी और उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे कांग्रेस में काम करना है, कांग्रेस के विचारधाराओं के आधार पे मुझे काम करना है, कांग्रेस पार्टी को मुझे बढ़ाना है। ये जो सोच उनकी थी, मैं समझता हूँ कि पूरे गोवा कांग्रेस के लिए ये आगे चलकर बहुत मजबूती देंगे। यही सोच लेकर कांग्रेस पार्टी आगे चलती है। यहाँ पे हमारे MM शेख साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी जो घटनाएं हुई, उसमें आप जानते हैं कि कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए। मैंने तो कई बार कहा कि इन लोगों ने, ये गद्दार लोग हैं जिन्होंने इतना विश्वास कांग्रेस पार्टी रखने के बाद भी कांग्रेस छोड़कर चले गए। जनता उनको माफ नहीं करेंगी, ये शेख साहब ने कहा। भगवान देव भी उनको माफ नहीं करेगा। कोई भी रिलीजन से हो, कहीं उनको माफी नहीं मिलेगी। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी उनको कभी माफ नहीं करेंगी। ये कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, सभी को साथ में लेके चलने वाली जो बात है, आप सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी के कोई बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, ऐसा नहीं है। यहां पर कहा गया कि कांग्रेस पार्टी निधर्मी, शेख साहब निधर्मी नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है। हर किसी को हमारे संविधान में कि अपने अपने धर्म का पालन सबको करने का पूर्ण अधिकार है, करना चाहिए। लेकिन धर्म के नाम से कोई राजनीति करती हो, उसके आधार पे अगर हमको तोड़ने की कोशिश कोई करता है तो उसके खिलाफ मजबूती के साथ हम खड़े हैं, ये भी बताने की जरूरत है। और यही कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। सभी को साथ लेके चलना चाहिए। धर्म के नाम के राजनीति करने वाले आप सभी जानते हैं कि उनका कोई इतिहास नहीं है, उन्होंने कुछ डेवलपमेंट इस देश में नहीं किया है। फिर एक ही उसमें उनका आधार मिलता है उन पार्टियों को कि धर्म के नाम से, जातियों के नाम से लोगों को तोड़ो और सत्ता में पहुंच जाओ। ये जो इस तरीके से बात करने वाले हमारे देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। देश में आज जो भी समस्या है, गोवा में जो भी समस्या आप जानते हैं, उनको सिर्फ शासन करना है, गवर्नमेंट पे उनको बिठाओ। लेकिन ना देश के हित में कभी ये पार्टी कर पाएंगी, ना गोवा के हित में पार्टी ये कभी कर पाएंगी। अभी पौंडा का चुनाव था, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां पे चुन के आ रही थी, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग के साथ, बीजेपी ने संगठबद्ध करके एक साथ कांग्रेस पार्टी को पीछे ढकलने का काम उन्होंने किया है। और एक ही बात उन्होंने इसमें सक्सेस नहीं की, दूसरी बात भी कि गोवा की जो भी समस्याएं थी, हमारे एमएलए उसमें उठा रहे थे असेंबली में, उन्होंने चुनाव के आधार पर असेंबली खत्म कर दी और चुनाव भी खत्म कर दिया। इसका मतलब साफ है कि पूरी तरह चुनाव आयोग उनके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। जहां पर कोई भी चुनाव आप देखो, जहां पर मैं दीव दमन दादरा नगर हवेली, वहां पर भी मैं इंचार्ज हूं,
हम वहां पे अंजलि जी भी हमारे साथ है, वहां पे जिला परिषद के चुनाव आए, नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव थे, उसमें सभी हम फॉर्म भरे हुए थे। हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, ये स्थिति वहां पर बनी हुई थी। लेकिन वहां पे प्रफुल्ल पटेल करके जो प्रशासक है, उन्होंने पूरी तरह कलेक्टर को दबा के, चुनाव आयोग को दबा के कांग्रेस पार्टी के सभी फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। 85% फॉर्म रिजेक्ट। दीव दमन के भी वहां हमारे एमपी है, इंडिपेंडेंट है, वो एमपी ने सब इंडिपेंडेंट फॉर्म भर दिए थे दीव दमन में। उनके मिसेस ने फॉर्म भर दिया था, उसने लड़की ने, जो लॉयर है, हाईकोर्ट लॉयर है, उन्होंने फॉर्म भर दिया था। उन सभी के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, 85% फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, और एक भी बीजेपी का फॉर्म वहां पे रिजेक्ट नहीं हुआ। 400-500 फॉर्म में से इस तरीके से राजनीति, वो लोकशाही को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। आपको जो अधिकार मिला है उसको खत्म करना चाहते हैं, पूरी तरह डिक्टेटरशिप इस देश में लाना चाहते हैं। कोई भी ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं रखेगा कि हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा वोट का अधिकार है, वो कभी छीना नहीं जाना चाहिए। गोवा में भी जो हो रहा है, पालेकर जी, आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर वोट काटे जा रहे हैं लोगों के, लाखों वोट काटे जा रहे हैं। जो उनको वोटिंग नहीं करने वाला, उसका वोट काटो। किस तरीके से काट सकते हैं वो काटो। यहां पे नगर पालिका के चुनाव है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो चुनाव में भी सभी तरफ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करने का, रिजर्वेशन जो चाहिए उसको करने का, इस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है। और बाद में किस तरीके से कैंडिडेट को हराना, वो भी प्लानिंग करके उस तरीके से उनका तैयार है। ये सभी बातों को अगर हमको ध्यान देना है कि बीजेपी के खिलाफ हमने बात करना चाहिए, हम बीजेपी के खिलाफ एक साथ मोर्चा तैयार करके उस तरीके से उनके खिलाफ लड़ना चाहिए कि ऐसी पार्टी पूरे गोवा को ही नहीं, पूरे देश को बर्बाद करने को तुली हुई है। अगर इस तरीके से बात आप नहीं समझते हैं, हमारे सब नेता है, उन्होंने भी एक साथ मिलकर एकजुट से बीजेपी को यहां से भगाना चाहिए। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि जनता के हित में यह सरकार काम नहीं कर सकती है, नहीं कर रही है। खुद वहां में भ्रष्टाचार, जिस तरीके से हमारे बच्चों को सर्विस नहीं मिल रही है, हमारे गोवा की जो संस्कृति उसको बर्बाद करने पे तुली हुई है, यहां का पर्यटन खत्म करने पे तुला हुआ है ये सरकार। सिर्फ हमको सत्ता पे बैठाओ, वो जाति के नाम से, वो जाति के नाम से, वो धर्म के नाम से। कांग्रेस पार्टी एक ही मकसद है, इस देश में कोई भी धर्म का इंसान हो, इस देश का नागरिक है, इस देश का भविष्य है। उन्होंने एक साथ होकर, एक मिलजुल कर यहां पे राजनीति इस तरीके से इस पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल भी इनका खत्म होते जा रहा है अब इंडिया का, कहीं भी इंडिया का सुनने के लिए तैयार नहीं, हर कोई दबाव डालता है। अमेरिका उधर से दबाव देता है, हम इतना टैरिफ लगाएंगे, इधर हम रशिया को छोड़ दे रहे, अमेरिका के भरोसे बैठ रहे, ईरान को छोड़ दिया जो हमारा साथ देता था। यहां पे हमें कम दाम में पेट्रोल डीजल मिलता था, उनके खिलाफ हम हो गए, अमेरिका को साथ देने लगे।
अमेरिका ने भी हमको साइड में धकल के टैरिफ लगा दिया। ऐसे इस तरीके से राजनीति बीजेपी वाले का, उनका देश का पड़ा नहीं है, उनको सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए यही मकसद है। ये बात को सभी हमारे जो भाई हैं बहनें हैं या बैठी हुई वो तो समझेंगे, किसी को समझ में नहीं आए तो समझाने की जरूरत है। बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि नहीं हम ऐसे ही करते आ रहे तो ऐसे ही करेंगे, उसमें क्या नुकसान है हमारा, ये बात नहीं करना चाहिए। ये समझा देने की जरूरत कार्यकर्ताओं की है। मैं उम्मीद करता हूं पालेकर जी आपका बहुत अनुभव है सब पूरे स्टेट में, हमारे पास भी सब एमएलए है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, हमारी कमेटी है, शेख जैसे सीनियर लोग हैं, उन्होंने मिलजुल कर एक प्लान बनाओ कि बीजेपी को किस तरीके से हराना है। आपस में ये मत करो, ना करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि अभी मजबूती के साथ जिनका कांग्रेस के विचारों पे पूरा विश्वास है उन्होंने ही कांग्रेस में रहना चाहिए। कांग्रेस विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो करने की जरूरत है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो हमसे 8 लोग भागे थे तो उन गद्दारों को कभी कांग्रेस पार्टी माफ नहीं करेंगे, भगवान भी नहीं करेगा और यहां की गोवा की जनता भी नहीं करेगी, हमें पूरा मालूम है। तो आप सभी को एक साथ होकर मजबूती के साथ गोवा के भविष्य के लिए, गोवा की जनता के लिए इसको यहां से भी खदेड़ना है और दिल्ली से भी खदेड़ना है। 29 में 100% मैं कहता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी यहां पे पूरे देश में यहां पे आएंगी और केंद्र की सत्ता जो राहुल गांधी जी का नेतृत्व है उनके हाथ में आएंगे। आपके साथ खड़ा होने के लिए जो जिस तरीके से राहुल जी प्रयास करते हैं वो घर घर तक पहुंचा है, लोगों तक पहुंचा है कि राहुल गांधी ही चाहिए हमको। अभी उसी बात को आगे लेकर आपको सबको चलना पड़ेगा। हमारी जो रहती बहुत छोटी छोटी बात रहती, कैंडिडेट क्या हुआ क्या नहीं, कांग्रेस की प्रोसेस है, वो सभी को मालूम है, लेकिन हौसला सबका बनाए रखने का भी हमारा काम है। हमारे नेता एक मजबूती के साथ आगे बढ़े, असेंबली में अच्छी तरीके से काम हो रहा है, स्टेट में भी आपने देखा होगा कि अच्छी तरीके से काम हो रहा है। हमने पार्लियामेंट, 3 ही हमारे एमएलए थे फिर भी इन्होंने पार्लियामेंट जीत के लेके आए। जिला परिषद में भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए भी उसमें हमारे मेंबर्स बढ़े, उसमें पौंडा का चुनाव भी हम जीत लेते थे। तो ये जो आगे जा रही कांग्रेस पार्टी आपके बदौलत जा रही है, जनता की बदौलत जा रही है। जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी ही सामने आना चाहिए, इसी के लिए सब मिलजुल कर प्रयास कीजिए। इतना ही मैं यहां पे कहूंगा और पालेकर जी का, अमित जी का जो मैं दोबारा यहां पे स्वागत करूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। और मिलजुल कर आप नेता हो, अब नेता सब एक साथ बैठकर कोई भी स्टेट में क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, एकजुट के एक साथ होकर आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह एक दूसरे को साथ दीजिए। इतना ही कहते हुए मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, Thakre Sahab. He spoke on the ideology and we have to follow the unity of the thing. व्हडा अनुदान मानान सांगचें पडटा, आमी 500 ते 600 कोदेली घातलेल्यो, एकान एक कोदेल भरोन लोक उबो उरलो, इतलो आमकां मोग आमी ताचो म्हणून आमी दाखयलो। तुमकां सगल्यांक ए बिग हँड। लास्टाक वोट ऑफ थँक्स दिवपाक तुमच्या मुखार आपयता सुदेश कालांगुटकर। Madam Anjali, I apologize for announcing your wrongly.
वोट ऑफ थँक्स दिवच्या पयलीं तुमकां हांव सांगता, जेन्ना जिल्ल्याचें इलेक्शन जालें, रिजल्ट डिक्लेअर जालो, अमिताक हांवें सांगून धाडलें, तुका हे आप पार्टीन फ्युचर ना, तूं जाता तितले ट्राय कर आनी काँग्रेसीन भितर सर. हांव नको ताका कोणी ते ही उतरां म्हाजी सांगल्या जाल्यार, आनी ताका तेंय सांगलेलें हांव तुज्या वांगडा सदीत आसतलो. आनी हांव ह्या लिडरांकूय सांगूंक सोदतां की हांवें जशें लोकांक सांगलेलें पळय अमिताचो फ्युचर थंय ना, हांगा काँग्रेसीन फ्युचर आसा. ह्या लिडरांकूय हांव सगळ्या सांगूंक सोदतां, तेजो फ्युचर पिड्ड्यार करूं नाका, ताका सारको मनान धरा आनी तिकेट ताकाच दियात. आनी हांव डायरेक्ट तुमकां सांगता हें, नाल्यार तुमचे फुडें अशी खूब गजाली येता. हांव लिडरांक सरळ सांगता, कित्याक 40 वर्सां हे काँग्रेसीन हांवें काडल्या आनी 40 वर्सांचे इतिहासान हांवें पळयलां लिमाणी तिकेट कोणाक मेळटा पळय ती, अवय मायक बसून वयर सरलो उलोवं नाका म्हूण सांगता म्हाका. तेन्ना लिडरांक तुमकां सांगता हांव, तेजो फ्युचर पिड्ड्यार करूं नाका, तिकेट काँग्रेसची तेकाच येवंक जाय हें हांव डिक्लेअर करता. आनी तुमकां सगल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. Sir, the ticket and all will be decided when time comes, and people will only give their leader from the constituency. So let us worry about building the party. या Yes, sir. सगळ्यां कडेन हांव मातसो उपकार मागतलो आसलो, उबी रावात, नॅशनल एंथम आमी घेवया आनी हो प्रोग्राम आयचो समाप्त करया. तुमकां परतून आनी एक पावट काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा सगळे हाजीर आसलेल्या मेहमान आमचे आहा पळय थिंगा, आनीक आमचो एकवट मोग आनी मोयपास गोठ उरचो म्हणून विनंती करता. सगळीं जानागा